विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पंसुले तिस्क फोंडे हांगासर एका गॅरेजीक बुधवारा सकाळी अचानक उज्यान पेट घेतलो। अग्निशामक दळान उज्याचेर नियंत्रण हाडले। ही गॅरेज दिनेश परब चलयतालो, मात ही घडणूक घडिल्ली तेन्ना परब गॅरेजीन नाशिल्ले। सुमार 3,50,000 लुकसाण जाल्ल्याचो अंदाज गॅरेज मालकान उक्तायला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आता सडनली हांव खंय तरी गाडी ब्रेक डावन जालो म्हणून थंय गेल्लो आनी सडनली म्हाका फोंड्या पावतना फोन आयलो की अशें उजो लागला अशें म्हणून। म्हाका कितें जालें म्हणून कांय कळना, म्हाका जास्त करून शॉर्ट सर्कीट जालें अशें दिसता। आमी जेन्ना हांगा इलेक्ट्रिशनाक आमची ड्युटी कशी 10:45 नेक्स्ट 10:45 आमी जेन्ना येयले तेन्ना आमकां 10:58 पसून आमकां हांगासून WRO पणजे हे महाले हेणे आमकां कॉल केलो। आमच्या कंट्रोलासून ते कॉल घेतले। आमी इमिजिएटली पयली 910 GA07 9107 पयली घातली फर्स्ट टर्न आउट। सेकेंड टर्न आउट आमी GA01 G2041 सेकेंड क्रू 2 टर्न आउट आमी केले। 2 गाडी हांगा येयले आमी आनी आमचे फायरमॅन आहले पयली येयले 3, एक फायरमॅन पयली येयलो DB नंबर आनी सेकेंड टर्नाक वायनगांव SO येयलो 2041 घेवन आनी उजो आमी आतां एक्सक्यूज केलो। एक्झॅक्ट आमी सांगूंक शकना कितें आसलें ते भितर। ते उजो आमी पळयतले जेन्ना आमचे हायर ऑथॉरिटी कोण येतले तेन्ना व्हेरिफिकेशन करतले तेन्ना आमकां एक्झॅक्ट कळटलें कितले लॉस कितले सेव आनी कित्या खातीर उजो पेटलो। आमी सांगूंक शकना की एक्झॅक्ट कितें जालें तें, कितें जालें, कसो पेटलो उजो तो ओनर सांगतालो आनी हायर ऑथॉरिटी आमची अंदाज आसा कितें कॉज कितें तो कॉज आतां सांगूंक शकना न्हू आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना।